FC गोवा मॅच पळोवपी भुरग्यांचेर हल्लो करून तांकां आनी तांचे फामिलीक अटक करपाचे घडणुकेचो सगळीकडल्यान निशेध जावंक लागला. ISL सिक्युरिटीचे हे दादागिरीची चवकशी करपाची मागणी फुडें आयल्या. खऱ्यांनीच ही पुलिसांनी स्वता जावन केल्ली कारवाय काय ISLच्या वेवस्थापनान त्या भुरग्यांक मारपाक सांगिल्लें पळोवप्यांनीच थारावपाचें. सादो एक फोटो घेतलो म्हूण कोणाक मारूं येता? सेक्युरिटी आसूं वा पुलीस तिगांक हँडल करपाक शकनात अशे प्रस्न लोक विचारपाक लागल्यात. गोवा 365 पुराय म्हायती मेळोवपाचो यत्न केलो. बिरेस्तारा मॅच सोंपल्या उपरांत लेस्टर डिसोजा, ताचो बापूय सेबी आनी आवय टिना ग्रावंडाची कुशीक रावन फोटो काडटाली. पुलिसांनी ISLच्या सेक्युरिटीन तांकां आडायले आनी भायर वचपाक सांगलें. त्या उपरांत वादावादी जाली. डिसोजा फामिलीचो आदवोगाद आनी कांय खेळ्या मोग्यांच्यो प्रतिक्रिया पळयात. फातोड्या स्टेडियमाचेर जेन्ना मॅच काबार जावन FC गोवाची जो लेस्टराक जसो मारला पळय पुलिसांनी जो ऑफेन्स रजिस्टर केला, हे क्लियरली कळोन येता की फूल जो पुलिसान जो पावर दिला तो फूल मिसयूज केला. आनी हांकां 3 जाणांक लेस्टराक अलॉंग विथ हिज पेरंट्स जेन्ना तांकां अरेस्ट केलो हो अशें दिसून येता की जशें सोशल मिडियाचेर जशे तुका क्लीप आनी विडियोज जशे शेअर जातात हेजेर कळटा की ती कंप्लेन आहा ती कंप्लिटली फॉल्स आहा. आनी जसो तेंच्यांनी जे न्यू PSI न्ही जशें जेन्ना लेस्टराक ग्रावंडा भितर ओडून व्हरताले जेन्ना इन फ्रंट ऑफ PI निलेश राणे जशें तेजे हुजीर जे 2 जाण PSI अशें म्हाका अशें दिसून येता की एक तरी तो दत्तप्रसाद तोरस्कर नाजाल्यार तो दुसरो आहा तो रौनक कदम हांचे भितर म्हाका दिसता कोणा तरी मारतो तो दिश्टी पडटा. कोण तो शिवर ना पूण अशें दिसता दोगां भितर कोण तरी असो मारता की समज तुमकां 3 जाण मनशाक हँडल करपाक शकना तुमी जाल्यार तुमगे आनी सिक्युरिटी कित्या खातीर? जेन्ना मॉबाक तुमी कशें हँडल करतले 3 जाण मनशाकूच तुमकां समज हँडल करपाक जायना अशें दिसता येता की तुमची टोटल फेलियर. अशें दिसता की ते गुंडागिरी जालो. जशें मारला तेका जसो मार लागला लेस्टराक जसो तो एडमीट जालो ते क्लियरली तेज्यो इंजरीज कळटा की तेका बरोच मारलो म्हणून. सो हांव अलॉंग विथ दे फॅमिली मेंबर्स आय गोईंग टू फायल proper complaints to proper authorities regarding this incident. And हे इन्सिडेंट जालें ते खरें शेमफूल. पेरंट्सां जेन्ना अरेस्ट केले तेंची बेल फायल केली. बेल फायल करून तांकां कंडिशनल बेल ग्रांट केल्या 10,000 श्युरिटीचेर. आनी सद्या 2 जाण पेरंट्स लेस्टराचे ते कंडिशनल बेलीचेर सद्या रिलीज जाल्या 10,000 श्युरिटी आनी 3 days रिपोर्टिंग. सो ते रिपोर्टिंग ऑलरेडी तेंगे चालू आहा आनी श्युरिटी भरलेले आहा. सो कंडिशनल बेलीचेर ते जाल्या. इवन आतां लेस्टराक हॉस्पिटलांत डिस्चार्ज करून बऱ्या हॉस्पिटलांत व्हरपाची तेंची फॅमिलीची प्लॅनिंग आहा आनी कित्याक थंय ट्रिटमेंट बरें मेळना म्हूण तांकां दिसता. फुटबॉला पळय एक्सिडेंट जालो ते पुलिसीन गेले एब्सोल्युटली रॉंग. पुलिशी मॅनेजमेंट करपाक जाय न्हू. कित्याक पुलिशीन त्या भुरग्याक भितर हाडपा न्हू आनी हे भाशेन मारप न्हू. कित्याक आमी फुटबॉला म्हाका उड आसा नेहरू कप जालो त्या जाणां हांव तेन्ना पॉलिटिशियन न्हू पूण हांव एक बरो फुटबॉल मोगी आनी सोशल. तेन्ना एकलो मनीस मद ग्रावंडांत आयलो आनी लाखांनी लोक आसलो तेन्ना ताका पुलीस धरून गेले. पुलिशीन बी हाडना हांवें त्या भुरग्याक हांदामान हाडो कांय जावना ताका. पूण हे पुलिशीन रॉंग केलां आनी म्हाका त्या पुलिसीची एक्शन जावपा जाय. कोण एकलो फुटबॉल जाता तूं ताका भितर व्हरपाक जावना आनी तुमी ताका हात लावपाचो न्हू. कित्याक जाल्यार कमिटी कशें दिवपाक जालें न्हू. आतां पुलिसांक इतले इतले हें कोता ते पुशारी कोता तितले पुशारी कोता ते प्लेयरांक मारपा न्हू आमी सपोर्टरांक मारपा न्हू. कितें करून हारी कोता ते. एवरी FC गोवा फॅनाक दिसता की आपूण त्या ग्रावंडार भितर सरचो आपूण त्या टिमी वांगडा फोटो मारचो ही एकट्याची इच्छा आसता आपल्याची. आनी म्हाका दिसता ISL आख्खे देशभरांत जाता पूण सगळ्यांकी क्रावड गोंयांत चड जाता. गोंयांक असो क्रावड आसता हांकां टिकेटी सुद्दां बाकीच्या गांवांनी खपना पूण गोंयांत मेळना टिकेटी. पूण जेन्ना ह्या भुरग्याक दिसलें की आपल्या भितर वचून फोटो काडचो तेन्ना प्रायवेट सेक्युरिटी आसता तेमी ताका अक्षरशा भितर व्हरोन सुण्याक मारता असो मारलो. आनी दुसरे दिसा न्यूजार आनी पेपरार दिले की तो भुरगो भितर सरतालो म्हणून ताका मारलो म्हणून. क्लियर व्हिडिओ प्रायवेट व्हिडिओन दिश्टी पडटा की ताका ओडून भितर व्हरोन मारला म्हणून आनी तो भितर सरूना म्हणून. तेन्ना म्हाका विचारपाचें आसा तेन्ना पुलीस खंय आशिल्ले आनी ताका बरोबरी तुमी भितर व्हरोन सुण्या भशेन मारता. तुमकां मनीसपण मातशें तरी आसा? म्हाका विचारपाचें आसा ह्या पर्सनल सेक्युरिटी आसा प्रायवेट सेक्युरिटी हांकां रायट कोण दिलो कायदो हातीन घेवपाचो? फाटल्यान तुमी त्या लेस्टराचे केस घालता तेच्या फॅमिलीचे केस घालता की ते पुलिसांक मारपाक गेले म्हणून आनी तुमी दुसरे दिसा पेपरार सांगता की 2 पोलीस इंजर्ड आसा म्हणून. समज एक लेस्टरा सारको धाकटो भुरगो
दोग जाण पुलीसमॅनाक समज मारपाक शकता जाल्यार पुलिसाची आमची कॅपेबिलिटी कितें आसा म्हणून तुमी स्ट्रायक 30 जाणांचे स्ट्रायक करता तेन्ना तुमी 200-300 लोक हाडून दवरता पुलीस हाडून दवरता हेची तुमची कॅपेबिलिटी कळटा तशें करनाकात तुमी गोंयकार तोय गोंयकार आनी कसली प्रायवेट सेक्युरिटी गोंयकाराचे हात घालता म्हणल्यार फाल्यां म्हाका एक सांग हर एक गोंयच्या भुरग्याच्या रक्तान फुटबॉल आसा तें तुमी काडपा जातलें त्या प्रायवेट सेक्युरिटी कडेन काडपा जातलें नायजेरियांनी रस्तो बंद केलो तेन्ना पुलीस खंय गेल्ले ड्रग सप्लाय जाता तेन्ना तुमी पुलीस खंय आसता प्रॉस्टिट्यूशन चालू आसता तेन्ना तुमी पुलीस खंय आसता म्हाका जाल्यार स्पोर्ट्स मिनिस्टरान हितून लक्ष दिवपाची गरज आसा स्पोर्ट्स मिनिस्टरान हितून इन्क्वायरी बसय तशें होम मिनिस्टरान इन्क्वायरी बसोवपाची गरज आसा मॅच काबार जाली उपरांत ताका सेक्युरिटी गार्डान वेस्ट ईस्ट स्टँडसून ते वेस्ट स्टँड उखलून मारीत वयलो आनी तो आतां बेड स्टेटी आसा आनी हॉस्पिटलान ताका एडमीट केला सो आमी मागता GFA ताव ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आनी ISL तांय की हाचेर स्ट्रॉंग एक्शन घेवचें आनी फुडारा असले इन्सिडंट जावं पावपा न्हू म्हूण आमी मागता Whatever happened with Leicester at the stadium is largely unacceptable. He was beaten up by the cops very badly, or else he would have been travelling with us to Kochi today. The club has remained silent on this topic, but we expected some action from them, which we didn't get yet. We would also like the GFA and AIFF to get involved in this case and give justice to the fan. We, the FC Goa fan club, condemn whatever happened. Named Lester D'Souza from Anjuna was brutally beaten up by some officials at the stadium, and the club has remained silent till now. We expect some action from them. सोशल मिडियाचेर हो विशय तापपाक लागला निषेधाचो आवाज खर जावंक लागला घडिल्ल्या घडणुकांचें स्पश्टीकरण दियात अशें लोक सांगपाक लागल्यात फुडल्या मॅचींचेर बहिष्कार घालपाची मागणी जावंक लागल्या FC गोवान दिलगिरी उक्तायतना प्रकरणाची चवकशी जावची अशें म्हटलां पूण पुलीस आनी सेक्युरिटीचे क्रूरतायेचेर ISLान आपली प्रतिक्रिया दिवंक ना त्या भुरग्याक मैदानार व्हरून लोकांचे गर्दे मुखार कित्याक मारलो ह्या आनी जायत्या प्रश्नांचो जापो अजून मेळपाच्यो आसात गोवा 365 फातोर्डे पुलिसा कडल्यान म्हायती घेवपाचो यत्न केलो पूण पुलिसांनी ह्या विशयाचेर उलोवपाक न्हयकार दिलो गोवा 365 खातीर आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी क्लिंटन डिसोजा